अरे यार मध्ये चला ओके नाव सांगा माईक सगळं हां बरं माईक सगळं हांव झेवियर फेर्नांदीस लोटले गांवचो आनी गोंयांत कोडसो नाका हाचो को कन्व्हेनर. आयज ही प्रेस घेवपाक एकूच मुख्य कारण म्हणल्यार 16 तारखेर सीएमान 3 जाण मिनिस्टरां बरोबर आनी सीएसाक तशेंच SWR हाका घेवन एक बैठक घेतली आनीक ते बैठकांत ते सांगलें की कुळें तें MPT पर्यान डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू उरतलें हाचेर निशेध करूंक आनी हें डबल ट्रॅकिंगाचें काम ताबडतोब बंद करूंक आमची सीएमाक मागणी. तर हे डबल ट्रॅकिंग म्हणटना एक फाटली एक ल्हानशी शॉर्ट हिस्ट्रीशी पळोवया. हें डबल ट्रॅकिंग सुरू जालें 2011 ते 12 तेन्ना आमचे सेंट्रल बजेट अप्रूव जालो आनी तितूंतल्यान हे डबल ट्रॅकिंगाचें सवकास भितरल्यान तांचें काम चलतालें. आतां 2013 आमचो लेट मनोहर पर्रीकर हाणें स्पश्ट सांगून दिलें की आमच्या गोंयांत डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना. डबल ट्रॅकिंग तर जाता फकत हे इंडस्ट्रियल जाता तांकां लागून आनीक हें डबल ट्रॅकिंग जाता तेंवूय फक्त कोळशे खातीर. तर तेन्ना मनोहर पर्रीकरान ह्या डबल ट्रॅकिंगाचेर खर विरोध उक्तायलो आनी तेन्नाच्यान 2013 ते 17 पर्यंत हें सवकास भितरल्यान तांचें काम चलतालें. 2017 तांणी परत लँड एक्विजिशना खातीर आमच्या रेल्वे सायडीन रावतल्या भाव भयणांक सगल्यांक नोटीसी धाडल्यो आनीक हो प्रोसेस स्टार्ट केलो. तरी पूण तांकां ती जमीन मेळना म्हूण कळटाच तांणी 2019 युनियन मिनिस्टरान तांकां विचारलें की बाबा तुमी आमकां डबल ट्रॅकिंगाक जमीन दिता वो ना. तर तेन्ना सरकारान ही जमीन आपल्या लागीं दिवपाक शक्य ना म्हूण कळ्ळें तेन्ना सरकारान तांकां म्हणजे रेल्वेक सांगलें की तुमी हें रेल्वे एक्ट आहा तें इनवोक करात आनी त्यो जमनी घेयात. कारण तेन्ना युनियन मिनिस्टर्स जरी गोंयांत तरी जमीन मेळना जाल्यार तो प्रोजेक्ट दुसऱ्या गांवां व्हरपाचें तेंचे प्लॅन जातले. पूण आमच्या गोंयच्या सीएमान लोकांचें चिंतिनासतना हे 80% लोकांचो कन्सेंट घेवपाक पडटा म्हूण तेन्ना तेणें हे आमचें रेल्वे एक्ट लावन तांच्यो जमनी घेवपा खातीर हें सीएमान फुडें व्हेलें. तर आमचो आयज पर्यंत खर विरोध आसा की आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका. डबल ट्रॅकिंग जालेंय जाल्यार फक्त कोळशे लागून जातलें. आनीक डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण CEC रिपोर्टांतल्यान सुप्रीम कोर्टान सांगलां की आमच्या गोंयांत तरी हें डबल ट्रॅकिंग शक्य ना म्हूण. तर CEC रिकमेंडेशन जें सुप्रीम कोर्टान दिलां ताचेर आमचे बाय डायना सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट रिपोर्टाचेर ऑर्डरीचेर उलयतलें. सुप्रीम कोर्टान CEC कन्क्लुजन्स अपहोल्ड केल्या आणि वायल्ड लायफ परमिशन रिवोक केला. सो CECची 12 कन्क्लुजन्स असले. पयले तितून टायम ट्रेन लिमीट अप एंड डावन वचपाक घाटसांतल्यान सेम टायम जाता तांकां. मागीर SWR रेल्वे 1890s घातलोलें पूण कोंकण रेल्वे लायन gives excellent connectivity म्हणून ते सांगताय फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ इंडिया. MPT आतां जो पळय हँडल जाता कार्गो हँडल जाता तो मोर दॅन 90% कोल व्हरतात आनी गव्हर्मेंट पॉलिसी कितें सांगता की आमी कोल देंवयतले म्हूण. तांचे जे पळय ट्रॅफिक प्रोजेक्शन आहा ते इज नॉट बेस्ड ऑन फॅक्ट्स एंड इज विथाउट एनी साऊंड रिजनिंग. तांचे जे पळय स्टॅटिस्टिक्स आसा मोस्टली 80% रेक्स आर कमिंग एम्प्टी फ्रॉम कर्नाटका टू गोवा. कृष्णपट्टणम ऑल्टरनेटिव्ह पोर्ट आसा विथ बेटर रेल कनेक्टिविटी एंड येट टू बी फुली युटिलायज्ड. आतां हे पळय गोंया हें कृष्णपट्टणम
हें कृष्णपट्टणम आनी हें गोंयां तेमकां कोर्स हाडपा जाय छत्तीसगड ऑर इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया तांकां कृष्णपट्टणम पोर्ट लागीं पडटा पूण तरी पासून ते हे सायडीन सियांतल्यान आमचें गोंय वता आनी इंडस्ट्रियल एस्टेट हे पळय हिंगा आहा हॉस्पेट बेलारी हे पळय हिंगा आहा आनी आमचे सायडीन वेस्टर्न घाट्स आहा आनी ते सायडीन आहा तो फ्री लायन 2 लायन ऑलरेडी आहा थर्ड लायन तांकां घालूंक पडटा सो दॅट्स वाय तेणी म्हणलां कितें की with better rail connectivity and yet to be fully utilized मागीर मिकेनिया म्हळ्यार एक टायपाचो वीड आहा आनी तो एक इन्वेजीव वीड आमचे फॉरेस्ट कॅनपी आनी नॅचरल फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करता म्हणून सांगताय डबल ट्रॅकिंग वेस्टर्न घाट्साक फ्रॅगमेंट करता आनी तेका लागून वायल्ड लायफाचेर जायतो डेंजरस परिणाम जातलो हेंवूय ताणें बरयलां वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा हे आमचे एनिमल कॉरिडर एरिया आनी तो गोंयच्यान पास जाता आनी ताका लागून टायगर आनी एलिफंटांक सिरियसली इफेक्ट जातले हेंवूय बरयलां NTCAचो एडवायस घेनासतना आमची नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्डान रेल्वेक परमिशन दिलें It is a statutory requirement under Section 38O of the Wildlife Protection Act 1972. Double track बांदपाक फक्त 120 हेक्टर जमीन डिस्ट्रॉय जातली अशें RVNL सांगता पूण ताका रस्तो जाय डंपिंग एरिया जाय म्हळ्यार दोंगर खातोता ते मॅटिरियल उडोवपाक रेल्वे ट्रॅक बांदपाक सिमेंट कॉन्क्रीट आतां मॅटिरियल व्हरपाक तेच भाशेन मेशनरी आनी क्रशर युनीट दवरपाक तांकां जागो जाय हें ताणें कन्सिडर करूंक ना हे सगळे CECचे कन्क्लुजन आतां सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अपहोल्ड्स द CEC फायंडिंग्स एंड क्रिटिकल एनालिसीस ट्रॅफिक डेटा कॅनॉट बी बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन एंड स्पेक्युलेशन बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरमेंट assessment report lacks critical assessment, particularly of project impact. ते मुखार ते म्हणटा needs independent and detailed cumulative impact assessment. मागीर तेमी NTCAचो एडवायस आनी आनी स्टडी तांकां जाय कित्याक viability they have to assess the viability of the double tracking म्हळ्यार survival of the double tracking. Western Ghats spreads across 9 national tiger reserves, 20 national parks, and about 68 wildlife sanctuaries. It is grossly underestimated the destruction of virgin forest of our Western Ghats. Because of the difficult terrain, sharp curves, and high gradient, 1:37 will invite great disasters. Underpasses are not possible to construct as proposed by RVNL at the said location. These are all there in the Supreme Court order. And also this says that this is a new alignment. RVNL says that this is a new alignment and will have 7 major and 74 minor bridges and also 23 tunnels. Now you just see what and so old railway track आता existing हा पळय तो काळी लायन हा ती ते बांदतले हे पळय हे न्यू अलायनमेंट हे पळय हा ते सो इट इज नॉट गोइंग टू एक बराबर वचना ते एक बराबर वचना म्हणटकूच हो कंप्लिटली न्यू अलायनमेंट आनी हो 23 तांकां टनल बांदतली प्लस मायनर एंड मेजर ब्रिजीस बांदतली जाल्यार हे दोंगर तांकां फोडपाक वेस्टर्न घाट्स हे भाशेन आहा आनी वयल्यान वयता सो तांकां ते फिजिबलू ना सो ही क्रिटिकल एनालिसीस तेणी करूंकूच जाय तो फिजिबल ना आनी डबल ट्रॅकिंग हो कसोच जावचो ना जशें डायनान सांगलां सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जी आतां भायर सरल्या हाजे प्रमाणे जितली अट्यो घातल्यात जितली रिक्वायरमेंट तेणें सांगलां हें कशेंच जावपाचें ना आनी वायल्ड लायफ एरियांत ही सेकंड ट्रॅक कशी जावपाची ना पूण सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आनी एक म्हत्वाची गजाल आमचे मुखार दवरता सुप्रीम कोर्टा मुखार आयले की ह्या ट्रॅकाची गरजूच ना तेन्ना रेल्वेन सुप्रीम कोर्टाक सांगलां हे ऑर्डरीन बरयलां की आमकां हे कोळसो व्हरपाक ही सेकंड ट्रॅक जाय हें स्पश्ट जालें
सो आयज हे सिद्ध जालां की ही दुसरी ट्रॅक आसा ती फकत कोळशा लागून. हे सुप्रीम कोर्टात सिद्ध जालां. आमी सरकारान जे फाटीं आमकां सांगले भाजी व्हरपाक, ट्युरिस्ट हाडपाक आनी आर्मी एअरफोर्सा कोणा लागून हे सगल्यो फोट्यो सरकार लोकां कडल्यान हे लिपयता सत्य आसा तें, पूण आयज तें उक्त्यान आयलां. इतलेंच न्ही, आमी जेन्ना हे सुप्रीम कोर्टची ऑर्डर वाचतात तातूंत RVNLान सुप्रीम कोर्टाक सांगलां की वायल्ड लायफ एरिया 26 किलोमिटरान 23 टनल्स आनी इतली ब्रिजी बांदपाक तांकां 5 ते 10 वर्सां लागतलीं. आतां 5 ते 10 वर्सां थंय काम करपाक लागतले जाल्यार आयज आमचो CM बाकीचे आमचे जे गांव आसात, जे गांवांनी व्हड प्रमाणान लोक रावता, तांची घरां तेकून आसा रेल्वेक, ते जाग्यार काम करपाक कित्याक सांगलां. थंय 5 वर्सां लागतलीं जाल्यार हें काम तुमच्यांनी लास्ट 5व्या वर्सा सुद्दां कंप्लीट करूंक जाता. जाल्यार सरकार जेन्ना ते जे कोळशाचे कंपनीज आसा तांकां सुद्दां कसलोच फायदो ना, कोणाकूच फायदो ना, तेन्ना तुमी लोकांची जमन्यो आमचे गांव काबार करून लोकांची घरां आनी लायफ अशे त्रासां घालपाक कित्याक पावलां घालतात. सो आमी CM, चीफ सेक्रेटरी आनी सरकारा सगळ्या कडेन मागतात की तुमी लोकांचे मातशें चिंतून लोकांक कांय कारण नासतना त्रास दिनासतना हें काम बंद दवरचें. आमी हें मुखार व्हरपाक 40 MLAजाक मेळपाक सोदतात. आमकां सगल्यो पॉलिटिकल पार्टीज, सगळे पॉलिटिशियन सगल्यांनी हे गोंयचे मुद्द्याचेर एकत्र जावन हें काम बंद करचें, हें आमची अपेक्षा आनी आमची मागणी. ओके, इतलेंच न्ही, आमी हेंय म्हणून सोदतात की ह्या गांवांनी जें डिस्ट्रक्शन जातलें हे लोक सगळे मेळून आमकां 100% खात्री आसा की हें जावपाक दिवपाचें ना, कित्याक हे आमचे गांव ह्या भशेन काबार जावपाक कारण नासतना लोक दिवपाचे ना. पूण तरी आसतना गोंयांत कोळसो नाका, गोंयचे सगळे लोकांक, सगळे NGO, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज सगळ्या कडेन मागतात की सगळ्यांनी एकत्र जावन हो प्रसंग पयस करचो आनी जे रेजांव आसा, जे लॉजीक आसा ते प्रमाणे हें काम बंद दवरचें आनी जे पर्यंत वायल्ड लायफांत तुमकां काम करूंक मेळना त्या पर्यंत तरी तुमी आनी एक सुद्दां कार्य ह्या वायल्ड लायफा भायर करूंक जायना. हें आमी करून घेवपा जाय, सगळ्या कडेन मागतात, आख्खे गोंयचे लोकां कडेन. कित्याक हो पयलें पावल हें डबल ट्रॅकिंग कोळशाचें. पूण सागरमाला रिपोर्ट पळयलो जाल्यार आमची सगळ्यो न्हंये देगेर सगळे जे गांव आसा सगळे कोळशा लागून यूज करूंक सोदतात. सो ही लढाय, हें झूज जी आसा फक्त रेल्वे सायडीन गांव आसा तांचे ना, हें सबंद गोंयचें आसा. आनी हें डबल ट्रॅकिंग जालें जाल्यार सबंद गोंय एक कोळशाचो केंद्र जातलो, हाचो मातसो सुद्दां दुबाव ना. सगळ्या कडेन आमी ताका लागून मागतात, मेळून आमी आमचें गोंय सांबाळया. ही आता रेल्वे ट्रॅक काय म्हणटा ते कोळशा लागून व्हरता म्हणून कशी सिद्ध जाला म्हणटा तुमी? सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरीन CECन हें क्लियरली म्हणलां, CEC रिपोर्टान की आमकां ह्या डबल ट्रॅकिंगाची कांयच गरज ना. हाजे फाटल्यान कारण आसा की MPT आनी रेल्वेन स्वताक CECक सांगलें की गव्हर्मेंट पॉलिसी प्रमाणे कोळसो कमी करतले आनी कोळशाचे 90% ट्रेन्यो कोळशाचे वतात. सो कोळसो कमी जालो जाल्यार डबल ट्रॅकिंगाक गरज ना, हें CEC रिपोर्टान जालें. पूण जेन्ना सुप्रीम कोर्टा मुखार हो मुद्दो आयलो तेन्ना रेल्वेन सुप्रीम कोर्टान आपली लास्ट एक एटेम्प्ट केलें आनी सांगलें सुप्रीम कोर्टाक की ही रेल्वे फक्त कोळशा लागून आसा आनी ताका लागून आमकां कोळसो जाय म्हणून हे आमकां डबल ट्रॅकिंग करपाक दिवचें. तेन्ना सुप्रीम कोर्टान जवाब दिला, तुमकां खरेंच कोळसो जाय जाल्यार कृष्णापटणमच्यान हाडात, हे वेस्टर्न घाट डिस्ट्रॉय करनाकात. हे क्लियरली सुप्रीम कोर्टान सांगलें. तुम्ही म्हणता की सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पॉइंट नंबर 20 ऑपेरा सारको कंप्लीट एक्सप्लेन करता कोळशाक लागून. तुम्ही म्हणता की सगळ्या पार्टीनी एकत्र येऊन सपोर्ट करूंक जाय, पण 11-12 सेंट्रलान काँग्रेसची सरकार असले आणि काँग्रेसीन हो प्रोजेक्ट हाडलो. सो तुम्ही कोणाक हाका जबाबदार धरता, काँग्रेस की BJP? आमी सगळ्यांक जबाबदार दवरतात, कित्याक सगळ्यान मेळून हें आतां बंद करूंक जाय. जबाबदारी जी आसा आमी जे पळयतात ते आयज काम करपा लागून. तुमचें सारकें आसा की 2011-12 हें काँग्रेस सरकार सेंटरा आसतना हें
एप्रूव जाल्लें. तेच भशेन BJPनी मुखार व्हेल्यान दुसऱ्योय पार्टीज आसात जश्यो गोवा फॉरवर्ड नाल्यार MGP, ताणेंय हाजेर कांयच करूंक ना. पूण आमी हे फाटली जी हिस्ट्री आसा ते आमी फाटीं दवरूंक जाय, कित्याक आमचे मुखारले पिळग्यांक भुरग्यां लागून आमी सगळ्यान एकत्र जावपा जाय. आमकां जाय की पार्टिजान लोकां बरोबर रावन गोंय सांबाळपाचें सगळ्यांनी. तुम्ही मानता 11-12 काँग्रेस आशिल्ले, सो डबल ट्रॅकिंगची सुरवात जी प्रॉब्लेम सो काँग्रेसमुळे स्टार्ट जालो. 100% सारकें आसा. तुम्ही म्हणलं आता जे सुप्रीम कोर्टान अपेल केला पळय, अजून काम चालू आसा? काम 100% चालू आसा. आतां दाबोली गांवांत जोरान काम चालू आसा. आनी जे जाग्यार तुमी पळयलें आसतलें रेल्वे पठारा भितर कातरून पोंदांतल्यान वता, दुसरी ट्रॅक घालपा लागून आनी एक 10 मिटर सुमार आतां तो चिरो कातरतात दुसरी ट्रॅक घालपा लागून. ताजे वयर गरीब जे मायग्रंट लोक आसात तांची घरां आसात. आमकां खबर ना लिगल ऑर इलिगल, पूण ते बापडे ओगी आसात आनी तांची सगळीं घरां सद्या पयले आतां ह्या फेजीर वतात. पूण मुखार हें डबल ट्रॅकिंगचें काम हॉलांत, इसोडशी, थंयच्यान वेलसांवच्यान कासावले, आरोसी, उतोर्डा ह्या गांवांनी जेन्ना मुखार वता, ह्या गांवांनी चडांत चड हेरिटेज घरां, गरीब लोकांची घरां रेल्वे लायनी सायडीन आसात. CRZ एरिया आसा, फिशरमॅन एरिया, सगळे रेल्वेक तेंकोन आसात. सो नाशाडी आनी लोकांचे डिस्ट्रक्शन लॉसीस एकदम व्हड प्रमाणान जातलें. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसतना सुद्दां हें काम चालू आसा अशें तुमी म्हणटात, पूण तुमी हे कंडेम कोर्ट म्हणून कोर्टाची निर्देशनां हाडून दिनात कित्याक काय म्हणटा? सुप्रीम कोर्टान एक्चुली मॅटर चालू आसा आनी आमचें एप्लिकेशन सुप्रीम कोर्टान ह्या कारणा लागून पेंडींग आसा. पूण आमी आमचें सरकार आमचोच, सो आमी सरकारा बरोबर सरकाराक समजावन हें सरकारा कडल्यानूच काम बंद करून घेवपाक एक आमचे हो प्रयत्न. जेन्ना एखादो मॅटर कोर्टान चालू असता तेन्ना सरकार त्याच्यात इंटरफेअर करूंक शकिना. सो आता तुम्ही कोणाकडे हे करतले? ना, सरकाराचे हातीन फूल पावर आसा डिसिजन घेवपाक. 16 तारखे जेन्ना CM, चीफ सेक्रेटरी आनी 3 MLAजान मेळून हे डिसिजन घेतलें, हेंच सिद्ध करता की सरकारा हातीन पावर आसा हें काम बंद करपाक. आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर खंयच सांगना की वायल्ड लायफ एरिया भायर काम दवरचें म्हूण. सो सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर ह्या कारणात लागना. आमी सुप्रीम कोर्टा ऑर्डर कित्याक रिफर करतात? त्या सुप्रीम कोर्टा ऑर्डरी प्रमाणे हे वायल्ड लायफ एरियान काम जावपाचेंच ना. जायना जाल्यार हें बाकीचें जें काम आमचे गांवांनी करतात ताजें कांयच उपयोग ना. इट इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ पब्लीक फंड्स. सो हे आमचे मुद्दे आसात. पूण मेन आमचे एक सिंपल आमी लोकां मुखार दवरतात आनी सादे मनशाकी समजतलें. जेन्ना वायल्ड लायफ एरियांत 7 ते 10 ते 15 वर्सां तुमकां काम करपाक लागतलें, जाल्यार लोकांची घरां मोडून लोकांची जमनी घेवन तुमी दुसरे कडेन कित्याक काम करतात, जे जाग्यार तुमी 6 म्हयन्यान वर्सान काम कंप्लीट करपाक शकतात. जेन्ना तुमची बाकीची सगळीं कामां जालीं, तुमी 23 टनल्स करतले, दूधसागर आसतलो व्हडलो प्रश्न आसा. तुमी हें काम चालू करता करता तुमकां काम बंद करपा पडटलें. जाल्यार हे तुमी एक आमचे गांवांनी कासावले, आरोसी आनी बाकीचे कालें कुळे ह्या सायडीनी सगळे जे तुमी काम करता ते व्यर्थ. शेकड्यांनी कोटी लोकांचे गेले आनी आमचे पर्यावरण आनी आमचो लोक सगळो डिस्प्लेस जाता. सो आमी म्हणटात की हें काम आतां करचें न्हू. हें बेजीक प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटाचें क्रिटिकल पाथ मेथड जे आमी यूज करतात सोंपें आसा. जे एक जाग्यार 5 वर्सां लागता, दुसऱ्या जाग्यार 1 वर्सान जें काम जाता तें तुमी पयलीं कित्याक करतात, हो व्हडलो प्रश्न. आतां तुमी एकटावल्याक पळय खंयचे बॅनरा खातीर आमी गोंयांत कोळसो नाकाचे बॅनरा अंडर हे वावर करतात. हें काम फक्त सुप्रीम कोर्टान म्हटलां की ते वायल्ड लायफ जे एरिया तेज्यान ते बंद करचे. करेक्ट, सारकें सर, सारकें सर. आनी त्या खातीर मंत्र्यान स्टेटमेंट केलो की आमकां ते तितलेच बंद करपाक लागला, आमकां फुडलें सांगूं ना म्हणून. सो मंत्र्यांनी म्हणूंक जाय की थंय काम बंद दवरलां जे कामाक 5 ते 10 वर्सां लागतली रेल्वे म्हणटा. जाल्यार हें काम जे कामाक लागून लोकांची घरां वतात पयलीं कित्याक करूंक जाय, हाजो एक सुद्दां जवाब ना. आमी ऑलरेडी जे 9 एफेक्टेड MLAs आसा अलॉंग द ट्रॅक 9 जाणांक मेळ्ळे आनी तातूंत BJP, इंडिपेंडंट काँग्रेस सगळे आसले, कोण आम आदमी पार्टी, सगळे आमदारांनी आमकां 100% सपोर्ट दिला.
आनी आमकां दुसरेय सगळे आमदार 100% सपोर्ट दितले गोंयचे हें आमकां आमचो विश्वास आसा, आमची अपेक्षा आसा. कित्याक आमचो जो प्रश्न आसा ताजें उत्तर कोणाच्यांनी दिवपा जायना, कित्याक हो प्रश्न इम्पॉर्टंट. 5 वर्सां थंय लागतली जाल्यार हें काम कित्याक करतात हाका उत्तर ना. सपोर्ट दिलो कितें म्हणून सपोर्ट? आमकां आमी मेळ्ळे दिगंबर कामत, उल्हास तुयेकर, गणेश गांवकर, हो आंतोन वाज आनी बाकीचे वेन्सी क्रूज, संकल्प आमोणकर, आलेख शिकेर, ना मॉविन गुदिनो ते मिटिंगे आसलो जेन्ना एप्रूव जाल्ले. आमी तांकां परत तांकांय मेळटले पूण पयलीं जांकां तांणी कन्सल्ट करनासतना डिसिजन घेतले तांकां मेळ्ळे. आनी सगळे उल्हास, गणेश बाब सगळ्यांनी 100% सपोर्ट म्हूण सांगलां. आमी CMाक कन्विन्स करतले की हें करचें न्हू म्हूण हें आमकां सगळे 9 जाण MLAजान सांगलां. म्हूण आमकां भरपूर खुशी जाता की सगळे एकत्र जातात. हे पॉलिटिकल डिविजन आमचे गोंयचे फुडाराक जे डिस्ट्रॉय करतात ते जावचे न्हू म्हूण आमी प्रयत्न करता. सपोर्ट करतले म्हणल्यार पूण केन्ना पासून तुका सपोर्ट करतले? तुमकां तें काम चालू आसा म्हणटात, बंद केन्ना करतले? सारकें. आमी हे वावर मुखार व्हरतात. आमी CM आनी चीफ सेक्रेटरीचेय अपॉयंटमेंट घेवपाक आमी एप्लिकेशन केल्यात. ह्या विकाक आमकां शुअरली तेंचे अपॉयंटमेंट्स मेळटले आनी आमकां अपेक्षा आसा की CM आमकां एग्री जातलो. तुम्ही म्हणटात एका सायडीन हे MLA तुमकां सपोर्ट करतात, दुसऱ्या सायडीन काम जोरात चालू आसा, मागीर ताका लागून आमी CMाचे अपॉयंटमेंट घेतलां आनी CMूच एक मनीस आसा जो हें डिसिजन घेवपाक शकता आनी आमी ताचे कडेन सगळे हे आमी जे मुद्दे दवरले दवरतले ताचे. येस. थँक्यू.